नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। कोविडाचो प्रमाण जरी हाली भारतात कमी झाला तरी कोविड पासत वाटोवपा खातीर तयार केल्ली वॅक्सिना विशीं महत्वाची माहिती मुखार आयला। जाणून घेऊया पुराय बातमी। AstraZeneca पहिलेच खेपे आपल्या कोर्टाच्या कागदपत्रांत ताची कोविड लसान दुर्मिळ दुष्परिणाम जावंक शकता, जाका लागून लाखांनी पाउंड कायदेशीर फारीकपणीची वाट मेकळी जाता अशें मान्य केला। ऑक्सफर्ड विद्यापीठा वांगडा तयार केल्ल्या कोविड-19 आडच्या लसानांतल्यान मरण आणि गंभीर जखमी जाल्ली तातूंत TTS म्हणजे थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटपेनिया सिंड्रोम, जाका लागून लोकांक ब्लड क्लॉट जाता आणि ब्लड प्लेटलेट संख्या उणी जाता। एस्ट्रोजेनेका कंपनीन द युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड कंपनीच्या सहकार्यान 2020 वर्सा कोरोना व्हायरस सुरू जाल्या उपरांत AZD1322 ही लस तयार केली। भारतात आणि हेर उण्या आणि मध्यम उत्पन्नाच्या देशांनी विद्यापीठाच्या आणि स्वीडिश ब्रिटिश वखदा निर्मात्याच्या परवान्या वरवीं सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया हांणी कोविशिल्ड ह्या नावान तयार करून पुरवण केली। द टेलिग्राफाच्या म्हणण्याप्रमाण ह्या दाव्याक लढो दितना एस्ट्रोजेनेकान फेब्रुवारीत उच्च न्यायालयान सादर केल्ल्या कायदेशीर दस्तावेजात मान्य केला। ह्या दाव्याक लढो दितना एस्ट्रोजेनेकान फेब्रुवारीत उच्च न्यायालयान सादर केल्ल्या कायदेशीर दस्तावेजात मान्य केला की तांची कोविड लस खूप दुर्मिळ प्रकरणांनी TTS जावंक शकतात। एस्ट्रोजेनेका ऑक्सफर्ड लस डिफेक्टिव्ह आसा आणि तिची कार्यक्षमताय वास्टली ओव्हरस्टेटेड असो वकिलांनी वाद घाला। जाल्यार एस्ट्रोजेनेकान हे दावे खरपणान न्हयकारल्यात। या बाबतीत उच्च न्यायालयात 51 केसी दाखल जाल्यात। बळी आणि दुःखी नात्यांतल्या लोकांनी 100 मिलियन मेरेन लुकसाण भरपाई मागल्या। पहिली केस 2023 वर्सा जेमी स्कॉट हांणी दाखल केली, जाका मेंदवान ब्लड क्लॉट जाले आणि हाच्या खातीर ताका कायमची ब्रेन इंजरी जावन उरली। एप्रिल 2021 वर्सा ताका लस मेळ्ळी तेन्ना सावन आणि 2023 वर्सा धाडिल्ल्या अ लेटर ऑफ रिस्पॉन्सान स्कॉटा खातीर उबे रावपी वकिलांक एस्ट्रोजेनेका हांणी वी डू नॉट एक्सेप्ट दॅट TTS इज कॉज्ड बाय द वॅक्सीन एट अ जेनेरिक लेवल अशें सांगिल्ले। मेडिकल वर्ल्डान VITT म्हणजे वॅक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटपेनिया ही लस कारणीभूत जाल्ल्याच्या खूप काळा पयलीं पासत मान्य केला। जेमीची स्थिती जेवाक लागून जाली काय कितें असो प्रश्न फक्त एस्ट्रोजेनेकानच केला। हे प्रवेश येवपाक 3 वर्सां लागल्यात। ही प्रगती, पूण ताचे कडल्यान आणि सरकारा कडल्यान आमी चड पळोवंक सोदतात। गजाली बेगीन चालीक लावपाचो वेळ आयला, अशें केट स्कॉट हिने टेलिग्राफाक सांगला। हाची जाप दितना आय होप द एडमिशन मीन्स वी विल बी एबल टू सॉर्ट दिस आउट सूनर rather than later. We need an apology, fair compensation for our family and other families who have been affected. We have the truth on our side and we are not going to give up, अशे द टेलिग्राफ आणि केटा कोट केला। कायदेशीर दावे हाडपी कायदो फर्माची लीड एची भागीदार सारा मोरे हिने in that context, regrettably it seems that AZ, the government and their lawyers are more keen to play strategic games and run up legal fees than to engage serious impact that the AZ vaccine has had upon our clients' lives. हाच्या स्टेटमेंटावरी एस्ट्राजेनेकान म्हणले की our sympathy goes out to anyone who has lost loved ones or reported health problems. Patient safety is our highest priority and regulatory authorities have a clear, stringent standards to ensure the safe use of all medicines including vaccine. संसारिक भलायकी संघटनेच्या म्हणजे WHO म्हणण्याप्रमाण ही लस 18 वर्सां आणि ताच्या वयल्या सगळ्या व्यक्ती खातीर सुरक्षित आणि प्रभावी आशिल्ली आणि कायदेशीर कारवाय करपा खातीर प्रेरीत जाल्लो प्रतिकूल परिणाम खूप दुर्मिळ आशिल्लो।